कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। येस सर। ह्या आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळ्या वयता थिंगासर सँड ड्यून्स कातरप, वेजिटेशन कातरप आनी थिंगासर कन्स्ट्रक्शनां करप आनी दुसऱ्यो एक्टिविटीज थिंगा चालू करप। पूण हेजेर आमी CCF निशेध मागता आनी असले आमच्या वाठारांत जावचें न्हू म्हणून आमी सरकारा लागीं मागता। जरी तर अशें तर कोण कायदे आपल्याच्या हातीन घेवन आमचे सँड ड्यून्स काबार करता, वेजिटेशन काबार करता, तेमची लायसनां दिला जाल्यार पासून तेणी जप्त करची आनी कोण तर वायलेशन तर करता सँड ड्यून्साचें जाल्यार तेमकां जप्त करून तेमकां एक 50 वर्सां वा 100 वर्सां थिंगासर नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून सरकारान नोटिफाय करून दिवची बिकॉज ऑफ द इलिगलिटीज दे हॅड डन। आनी हें पळय अशें करता सुनामी तर येयली जाल्यार आमकां आनी कांय प्रोटेक्शन आसचें ना। आतां दर्या वयर येता आनी आमच्या खूब जाणांक शेकांक आनी एका त्रास जाता। तशें तर हे तर सँड ड्यून्स कातरून तर हाला पावले, आमची तर बीच तर काबार जाली आनी ट्युरिस्ट हांगा आमच्या वाठारांत येवचो ना आनी आमची ट्युरिजमूय बंद पडटली। हे सगळें सर कोणाच्या आशिर्वादान चलता दिसता आनी पंचायतीचो कशा तरेन सपोर्ट मेळटा कितें? पंचायतीचे आनी कोणाचें कांय ना आनी हितून म्हाका अशें दिसता पयशांनी कायदे इकते घेवं येता आनी हे सगळे फकत करता तितले सगळे व्हडलेच लॉबी करता आनी तेमकां पॉलिटिशनांचो साथ आसतलोच हे सांगपाक पारकी नाका। तेमकां पळय सगळे पळय कन्सर्न ऑथॉरिटीज पळय आहा ते तेमचो सपोर्ट नासतना अशें जावंक जायना न्हू। म्हणजे अशें जालां की भायल्यांक पयले फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली वयता, तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिल्लें वता। लोकल जर खंय कितें बांदूंक वता, लोकल जर कितें करूंक आसा तर तेंचेर रोखडेंच एलिगेशनां येता। पळय हांवें ग्राम सभेक खूब फावटी तो इश्यू काडलो, ते सांगता वयर सान येयला म्हणटा तेमकां लायसन, वयर सान लायसन येयला त्या लायसनाचे म्हाका एड्रेस दाखय म्हणल्यार कोणूच दाखयना। वयर आमी वचो येता न्हू लोकलांनी, वयर सान येता पळय ते आमकां एड्रेस समजलें जाल्यार पूण हे म्हाका दिसता वयर सान येना, वयर सान येता पळय ते दुडवांची बॅगां आनी पार्सलां तेजे वयल्यान म्हाका दिसता ती लायसनां मेळता आसतली। हांव कोण घेता आनी कितें तें हांव हें करिना पूण म्हाका दिसता वयर म्हणटा पळय तेजो आजून पासून आमकां हें करिना मेळना। वयर सान लायसन हिंगसर कोंय हाडपाचें तें अपलोड करचें गव्हर्मेंटान आनी दुसऱ्यांकूय आमच्या लोकलांकूय तर कितें करूंक जाय जाल्यार तेणी तें फॉलो अप करचें। वयर म्हणजे खंय? वयर देव आहा न्हू म्हणजे म्हाका तें समजना। हांवें ग्राम सभेक पासून विचारलें वयर सान पळय येता त्या लायसनाचे म्हाका एड्रेस दाखय रे म्हणून सांगलें ग्राम सभेक, तेन्ना तुमच्यासून जाप कांयच आसना। तर आमी वयर म्हटलें की पयलीं देवाक उलो घालता न्हू। वयर म्हणजे आतां तुमकां खबर आसतली वयर म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान येता वा आमच्या लोकल गव्हर्मेंटाच्यान येता वा पंचायतींसान येता वा आनी कित्यानसान येता पळय तें आमकां कांय खबर ना। तें म्हणटा वयरसान येयलें, वयल्यान येयलें म्हणटा। वयल्यान कितें वयर खंयसर तें आजून खबर ना। पावस पळय पडटा थंय पावसा बराबर लायसनाय पडटा आसतली। साय शिकेरेची इन्स्पेक्शन आसलें तेजे बद्दल मातशी इन्फॉर्मेशन दिया। कित्या खातीर इन्स्पेक्शन आसलें? इन्स्पेक्शन आसलें YP मिडिया एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हेणी हांगासर व्हडलें कन्स्ट्रक्शन केलां सँड ड्यूमाचेर आनी सँड ड्यूम डिस्ट्रॉय करून आनी सगळे लिंगूड पळय आहा तितलेय डिस्ट्रॉय केल्या। ते डिस्ट्रॉय करूनच न्हू तेणी मोर देन 20 वयर तेणी कॉलम घातल्या थंयसर आनी थंय तें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तेजें। ह्या कन्स्ट्रक्शनाचेर CRZान येवन तें इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी मागता हे CRZान पळय इन्स्पेक्शन केलां
तेजेर तेणी कडक ऑर्डर दिवची म्हणून आनी जाता तितली ते डिमॉलिश करचे आनी ती रिस्टोर करची प्लेस टू द ओरिजिनल स्टेट आनी ऑल्सो आमचो डिमांड आहा असली वायलेशनां जाल्या उपरांत तांकां फायन घालपाचें म्हणून नॉट ओन्ली टू रिस्टोर द स्टेट टू द ओरिजिनल बट ऑल्सो टू इम्पोज नेसेसरी फायन. तशेंच हे एकूच हांगासर कांदोळेचे कितलींच वायलेशन जालेली आहा आनी चड करून हे वायलेशन करता तितले गोंयचे बायले आनी ती येता आनी पयले सँड ड्यूम्स आनी लिंगूड कातरून उडयता. आमी CCFान एटलिस्ट 6 केसी चलता आमच्यो हायकोर्टान आनी NGTनी ह्या बेल्टाचेर कांदोळेच्या आनी 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 दुसरी आमची आनी कितलींच कंप्लेन आहा हे वायलेशनाचे वयर चड करून हे CRZ एरियान. तरी तर हेजेरूय तर आमचे CRZ आनी दुसरी ऑथॉरिटी एक्शन घेयना ह्या वायकिंग मिडियाचेर आनी दुसऱ्याय कन्स्ट्रक्शनाचेर आमी पळय कंप्लेनां दिला तेजेर आमी फुडें लिगल एक्शन घेतले. कशें कितें परमिशन मेळटा हांकां? तांकां हेका वायकिंग मिडियाक कांयच परमिशन ना हें कन्स्ट्रक्शन करता पळय तेजेर. मागीर कशें तरेन हांगर मेरेन पावलें कन्स्ट्रक्शन? हे ते म्हणटा आमकां आदीं खंय कितें परमिशनां दिलेली ती खंय रिन्यू केल्या खंयच्या डिपार्टमेंटान. ओके. आतां खंयची डिपार्टमेंट येयलेली इन्स्पेक्शनाक तुमच्या तर्फे? आयज केलेले फकत CRZ आनी आमी दुसरीय कंप्लेनां केल्या पंचायतीक आनी कलेक्टराक आनी चीफ सेक्रेटरी. कितें सांगलां? आमी रावता. कितें सांगलां केन्ना रिपोर्ट येतलो कितें आनी कितें एक्शन जातली फर्दर? तेजेर तेणी आजुनूय दुसऱ्या डिपार्टमेंटान कांयच घेवंक ना पूण CRZान रोखडेंच एक्शन घेतलें. आतां ते कितें एक्शन घेतलें तें नको इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. ऑलमोस्ट कितली लिंगवूड बी सगळे कातरलेले आहा तेंच्यांनी? तेणी म्हाका दिसता ती अबावट 500 वयर आसतली एरिया. कशा तरेन रिकवरी कितें म्हणून आतां? रिकवरी तांकां कोर्टान एक डिसिजन दिलेलें आहा पर स्क्वेअर मिटर ते पळय एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करता ताका फायन घालचें म्हणून एज पर स्क्वेअर मिटर कितले 2000चे वयर कितें आहा ते पर स्क्वेअर मिटर तेच्या प्रमाणे तांकां फायन घालचें म्हणटा.